सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक आयज जावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरल्या कितें भाशेन ह्या पवित्र सातोळ्यान आमी आमची लागशिल्ली तयारी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबेक करूंक आमकां घटाय आनी कृपा मागुया. आयचे मीस आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एंटनी कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरें तेसांव देवाक दिन वाचून भेटयता नॅन्सी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटीन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया जरिना ब्रागान आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजना मुंदी एल्टन डिसुजा आनी फामील बिहायंड NSD टोनी आंद्राद आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज डॉक्टर आंबेडकर हाचोय जल्माच्या दिसाची उगडास करतात. खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशाक कॉन्स्टिट्यूशन मेळ्ळल्या पासत आनीक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हण जेन्ना आमी ताका मानता ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी आमच्या देशा पासत मागुया जे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आमकां भारताच्या सगळ्या नागरिकांक आसात ते बरे भाशेन राखूंक सांबाळूंक आमचो आयचो सरकार आसा तांकां खेरीत भाशेन कृपा आनी बळ मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलोती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्य सुदान सांगवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सगळे अपराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. रातुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम हुस्कोत आमच्यो उस्तोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोस्त्या मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां बोर हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवर चलयता सासणाच्या ससनांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो हांव सांबाळून दवरतां तो हांवें विंचून काडलेलो
संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पालयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमीचेर स्थापोसोर तो हालचो ना, चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसात. जिव्या देवान मोळोब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां. जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या. जाणें पृथ्वीर रोयतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात. तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकुणींतली सुटका दिवंक, कालके कुंडींत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर हाडूंक, म्हजे बोरचेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नश्टे मनीस बोल करून म्हजें आसमास गिलूंक सोडटात, तेन्ना म्हजेर आड येता तेच म्हजे दुस्मान आड्डोलता आनी आपटोन पडटा. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. केदीं लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूंक म्हजें काळीज गोठ रावतलें. झूज लढायक म्हजेर उपरासल्यार पुर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. पास्काचे पोरबेक 100 दीस आसात म्हणल्यार जेसू बेतानियेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. ओसोड जत मानशेचे चड मोलाचें एक रातभर परमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत परमोडान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बोडांक दिवन वचो आसले. ताका दुर्बोडांचें पडलोलें म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसली देखून तातूंत घालताले ते तो आपणाक काडी. जेसून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पुरमोड सांबाळचो आसलो. दुबडी सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेसू तुंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हणूय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां
तांकां सोदून जेजूचेर विस्वास दिवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां मारयेची खबर ह्या शुभ वर्तमानान मेळटा. कितें भाशेन इस्रायल वस्तुऱ्यो सोबे माजार केन्नाच आपल्या घोवा शिवाय दुसऱ्या मुखार येनासल्यो आनी येताल्योय जाल्यार आपले केंस बांदून ती दवरताली. एक वस्तुरी सोबे माजार केंस सोडप म्हणल्यार एक लोजेची वस्त आसली. पूण मारिया येता, आपल्या लागीं आसलें तें दोमदोमीत परमोळाचें तेल घेता आनी किरीत भाशेन जेजूचे पांयांक ती लायता. इतलेंच न्हय, आपल्या दुखांनी ते किरीत भाशेन ते आपले केंस सोडून ते पुसता. आमी बाबा भयणीनो जायते फावटी सजमतां कित्याक काय मारीन अशें केलें, कित्याक जेजून सबार तिचीं पातकां भोगसुलेलीं, तिचें जिवीत नवसोलेलें. जेजून आपलो अप्रिमीत मोग तिका दाखोड केल्लो आनी अप्रिमीत मोग फारीक करूंक मारयेन किरीत भाशेन आपल्या लागीं उंचा मोला व्हडती वस्त आसा ती जेजूक भेटयली. कित्याक ती जाण आसली संवसारी वस्तू तितल्यो मोलाच्यो न्हय जितल्यो तिका भेटल्यात आनी तिका कृपा जेजूच्या मोगा उदेशी भेटल्या. ताचे उन हें कांयच न्हय आसलें. हाका लागून आपल्या ह्या दोनयाक किरीत भाशेन आपलो मोग दाखोवंक आपल्या लागीं आसलें तें सगलें सुगूर एकठांय करून हें परमोळाचें तेल ती घेवन येता आनी जेजूच्या पांयांक लावन ते आपल्या केंसांनी पुसता. थंयसर आसलो जुदास इस्कारियोत आनी बाबा भयणीनो शिसां मदलो ताणें म्हणलें इतलें परमोळाचें तेल कितलें मोलाचें तें तर विकून आमी गोरिबांक दिलें जाल्यार आमकां कितेंय तरी दुडू मेळटलें आसलें. ताका गोरिबांचो हुस्को आसा असो न्हय, पूण तो एक नागोवणो चोर आपल्या जिवितान करतालो. जें कितें ताका सगल्या पंगोटाची गांठ कशी ताका ताचे कडेन दुमडी सांबाळूंक दिताली तातूंतली तो आपल्याकूय सांबाळून दवरतालो. आस पयशांची चड आसली. हाका लागून 30 नाण्यांक तो जेजूक विकता तें आमी पळयता. आमच्या जिवितान जायते फावटी घडयेक संवसारी मोन आमकां चड आसा. संवसारी आस, संवसारी वस्तू फाटल्यान आमी धांवता तेन्ना आमकां आमच्या उत्मीक वाटेन कितें बरें मेळटा तें आमी सोडून दिता. आमचें जिवीत जायते फावटी आमीच नरकान घालता. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. देवान आमकां ह्या संवसारांत आपले प्रतिनिधी कशे पाठयल्यात. देवान ह्या संवसारांत आपले गोबाय आमकां जावंक आपयल्यात. आमी दर दिसाक देवान दिल्लें हें कार्य बरे तरेन करतना ताजें राज विस्तारतना आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक नरकांत घालिना जावं, पूण देवाक मानता ते भाशेन आमी जिव. देवाचो मोग आमकां मेळ्ळा तो आमी किरीत भाशेन दुसऱ्यांकूय दिवंक वावरूंक आनी आमचें जिवीत नवसरून दुसऱ्यांक एक आमी देख जावंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागतना सगळीं आमी एका बरोबर ताच्याच राज्यान भितर सरूंक वावरूंक आमी सगल्यांनी प्रयत्न करूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें गाताय
मोशा बाबीने मोशान तुमचे बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसले सामूल मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली वळवे. आमच्या नाट्य पवित्र विचारवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा आमी भेटयता त्या देण्याची तुझी दयाल दीस घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो योद्ध तुवेंच आमच्या हातांनी दोयाडायेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सुर काळयांचो तर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें. आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुसाच्या उतरां व्हरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्गांनी संसार पडला तुझ्या नावे बाबा. पूण स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. पूण स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुज्या कुस्ता आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां संवसाराच्या संबंधान आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आनी सिमा आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुमचें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां शिकोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां घोस
आनी आमकां तारी पडूं दिवं नाका वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतल्या आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांगडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासणांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले ते संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी म्हजे भितर जेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
आमचे जिवीत वगळ. प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काडसां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसले. तर आतां मोगाड जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख. तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज आमी किरीत भाशेन दुयेंतीक कोमयाव घेवन येतले. 9:30 आमी भायर सरतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज किरीत भाशेन देवस्वा आल्तो चिकाली, रेजिना मंदी आनी आल्तो दाबोली हांगासर कोमयाव घेवन येतली. उत्सवाचे मागणे. सुर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवंसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोपन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां अनुसरूं. नव्या सर्गा आनी नवे प्रितमेच्या बऱ्या बरवंशान रावतना ही बियां मनशा फुडाक तशें आखे रोसणीक भितरल्यान तान बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणां तुजी महिमा भोगूं. उत्सवाची कृपा आम्हा बरवंशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सुरवंडाराचो संतोष आनी शांती पोसता. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. काळून घेऊया I6 पेज नंबर 118. I6. Jesu